ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांना नमस्कार. हा व अनुपमा शणे. आज आम्ही भगवद्गीतेचे 140 आणि 141 म्हणारी थर्ड अध्यायाचे 42nd आणि 43rd श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया. ताचे फुडें लास्ट एपिसोडांतले लास्ट श्लोकांतून सांगिल बरी काम क्रोध हे मनशाले ज्ञानाकच धांकून दवरता. मनुष्य कितलेंय बुद्धवंत आसले तिकीनी एक वेळा कामरूपी आशारूपी बंधनेन तूं सिरकून पडलो म्हूण जाल्यार ताका तांतुल्यान भायर येवच्याक जायना जावं भायर येवचें कश्ट जाता ताका. तेंची खंयची निमित्त अशी जाता म्हूण कोण घेतल्यार मात्र कोणाकय हांतुल्यान मुक्त जावच्याक वेळ येवं लागना. ते कशी म्हणून ह्या श्लोकांतून सांगा. मुखावेल श्लोक ऐकूया. श्लोक 42. इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः. मानव शरीर श्रेष्ठ जाल्यार ह्या शरीराचे इंद्रिय शरीरा पशी श्रेष्ठ कित्याक म्हळ्यार इंद्रिया निमित्ताचे पुरे कर्म जावचे. ह्या इंद्रियांक चलन दितल म्हळ्यार मन. देखून इंद्रिया पशी मन श्रेष्ठ. मन कशें सांगकी तशींच हे इंद्रिय काम करतात. देखून मन श्रेष्ठ जाल्यार मनाक सम खंयचें चुकी खंयचें चांग वायट हाजी ज्ञान दितल म्हळ्यार बुद्धी. देखून मना पशी वयले बुद्धी जाल्यार हे पुरे हाजी पशी म्हळ्यार बुद्धी पशी श्रेष्ठ म्हळ्यार तो आत्म. The senses are said to be superior to the body. The mind is superior to the senses. The intellect is superior to the mind. And he, the self, that is Atman, is even superior to the intellect. The purpose of this verse is to guide the seeker in understanding how to overcome desire and delusion by progressively identifying with the higher faculties within. Next श्लोक पळोवया. श्लोका नंबर 43. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. हे महाबाहो, हे अर्जुना, अशी बुद्धीपेक्षा सर्वश्रेष्ठ बलाढ्य आत्माची आस म्हणून कोण घेवन तूं बुद्धीन मनाक वश करून घे आणि तुगे दुर्जय आशिल तसले कामरूपी शत्रुले नाश करी म्हणून श्री कृष्ण अर्जुनाक हे कर्मयोग अध्याय मूलक कळयता. Thus Arjuna, knowing the self, that is Atman, which is higher than the intellect, and subduing the mind by reason, kill this enemy in the form of desire that is hard to overcome. हे थर्ड चॅप्टराचे संक्षिप्त अवलोकन करचे जाल्यार ज्ञान आणि कर्मा बद्दल कन्फ्यूज जालेलो अर्जुन हे दोन्ही पैकी खंयची श्रेष्ठ आस म्हणून म्हाका सांग म्हणून कृष्णाक विनंती करता. तेदन कृष्ण कर्मा बद्दल संपूर्ण ज्ञान दितची कर्म म्हळ्यार कसने, कर्म कित्याक करता, कर्माचे आणि गुणाचे कसन संबंध, मनुष्य बुद्धवंत आसूनय चुकीचे कर्म कित्याक करता, चुकी जावच्या नज म्हूण जाल्यार ताणें कसन जागृत घेवका हे सांगून कर्माचरणेंतू इंद्रिय निग्रह कितलो महत्वाचे आसा
म्हणारी मन बुद्धील वश आणतो असल्यार मात्र इंद्रिय निग्रह साध्य जाता. तशेंच निष्काम कर्मा निमित्तानं कामक्रोधाचे नाश जावन आत्मज्ञानाचे अनुभूती जाता म्हणून हे संपूर्ण अध्याया मूलक कृष्ण कळयता. चॅप्टर 3 teaches that right action with the right attitude, free from selfish desire, leads to spiritual growth and liberation. ह्या अध्यायाचे हे लास्टाचे श्लोक देखून कन्क्लूड करूया. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. आजी खंगार अभ्या मुकावेले नेक्स्ट अध्यायात उठू नेक्स्ट एपिसोड अंतु. ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद.